गोयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान धरल्यो। आता ह्या दोनूय बोटींचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां। गोयच्या दर्यान कारवार मालपेच्यो बोटी बुल ट्रॉलिंग करतात अश्यो गोयच्या नुस्तेकारांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो। ह्या कागाळींची दखल घेवन नुस्तेमारी खात्यान एक मोहीम राबयली। कारवार मालपेच्या ह्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान एक पंगड तयार केल्लो। हातूंत नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी, कोस्टल पुलीस आनी नुस्तेकारांक आस्पावन दिल्ले। आमकां कोणाचो हेल्प ना हांगासर, आमी उपाशी पडलेले आहा। एक लोक हांगासर तूं कोणा विचार आमच्या फिशरमॅनाक, आयज आमी जियेता जाल्यार लाचार जियेता। आमी सारके टोटली कवर केल्ले आहा। आमी आयज रडोवंक पावल्या, आमच्या बोल्सान कांय ना। आदी आसतालें जायतें, आतां आमचें कांय आमचें जायना, आतां सोंसूंक जायना। आमी उपाशी पडलेले आहा, रस्त्यार येता आमी येवपाचो टायम येयलो आमचेर आनी म्हणी सगळें घेवन येतलें आमी सिलिंडर वयतले सेम आशिल्ले। आमचें आनी कांय ऑप्शन ना, ताका लागून आमी बोट धरून हाडले। आतां तुमी मातशें मिनिस्टराक आमी मागता आमचें कितें तरी कर म्हणून। 10 लाखाचे वयर मारपाचें तांकां पळोवंक गेल्यार, सुबेज मारपाचें। सुबेज मारल्यार ते मातशें हेचेर लायनीर येतले न्हू, बोट सील करूंक जाय तेंची। गोयच्या दर्यात नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याचो पंगड शेनवारा फातोडेर दर्यांत गेल्लो। ह्या वेळार मालपेच्यो 4 बोटी गोयच्या दर्यात नुस्तेमारी करतना दिसून आयल्यो। तातूंतल्या 2 बोटींक धरपाक ह्या पंगडाक यश आयलें, जाल्यार 2 बोटी जाळ तोडून धांविल्ल्याचें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। ऑनरेबल CM आमी आमचे एक स्पॉट तयार केल्लो आनी त्या प्रमाणे आमी आयज पेट्रोलिंग वचपाचें डिसायड केल्लें। सकाळी जवळपास 4:30 सुमार आमची टीम हांगा जेटी वयल्यान रेडी जावन जवळपास 5:15 एक्झॅक्टली टू बी प्रिसायज हांगच्यान भायर सरले। आमचे बरोबर 5 कोस्टल पुलिसाचे स्टाफ आशिल्ले, 2 हेड कॉन्स्टेबल, 2 PC आनी एक ASI आमचे बरोबर आशिल्ले, प्लस आमचे वेसलाचे ड्रायव्हर, इंजीन ड्रायव्हर, बोसन आनी आमी 2 स्टाफ डेप्यूट केल्ले ते गेल्ले। सो ऑलमोस्ट एक 8 नॉटिकल मायल्स ते भायर गेले। तांकां कळून येयलें की बोटी थंय बुल ट्रॉलिंग करता म्हणून। सो ते इमिडिएटली त्या स्पॉटार रश जावन तेंच्यांनी 2 बोटीक पयलीं हात घातलो। आमचो स्टाफ त्या बोटीचेर चडलो आनी 2 बोटीक ऑलमोस्ट आमी एप्रोच केल्ले। हावेवर कितें जालें, तेंच्यांनी एंड मोमेंटाक तेंच्यो नेटाच्यो दोरयो कापल्यो आनी ते तेंची हाय स्पीड आशिल्ली म्हणून त्या कारणान ते झप करून गेले। आमची बोट तितले कवर अप करपाक शकली ना, कित्याक ऑलरेडी आमचे कडेन 2 बोटी हांगा टायअप आशिल्ल्यो। आमचो प्रॉब्लम जातालो की आमकां सेफ गार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लम जाता। तेन्ना जेन्ना CMान ओपन सांगलें की DGPक जाय फोर्स दिवपाचो, आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लोय आहा, पूण खंय तरी कमी पडटा। पूण आतां जेन्ना सांगलें की आर्म पुलीस आमचे गाडी म्हणजे बोटी वचोन, कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमच्यो बोटी काम करतले। आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक, तशेंच DGPन पर्सनली इनवॉल्व करून आमचे कडेन संघटीत रावन जी रेड मारल्या ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली। हे भायले लोक येवन जेन्ना हांगा आमच्या हितून टॅरिटरी फिशींग करता, ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खंय तरी अडचण जाता, म्हणजे त्यांच्या हेका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता, तांकां त्रास जाता आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेड मारून ही बोटी हें करपाक। ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या, तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते, पूण ही रेड परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयचे टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।